आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव मिनू माय मोगाची उपकार तुमकां आज हे मिसा भेटीन वांटो घेवंक केरीत भाशेन मागुया. जोझफिना डिसूजा हे आमचे भयणी पासत तिची गोची आज म्हयन्यांचो उगडास करतात. हे आमच्या भयणीक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घे म्हूण मागतना मागुया. डॉमिनिक आल्फोन्सो हे आमचे भावाचे आत्म्या बसत. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ जाल्ल्या बसत भोव करून इनोरा गोन्साल्वीस, जॅक्सन ब्रिटो आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक बापाची भलायकी आनी कृपा मागुया. बामणीनो आयज दुपेट समारंभ बागयोंत तिमोथी आनी टायटस हे दोगूय धर्म अध्यक्ष दोगूय बागेन पावलून एके भाशेन तयार केल्ले वचून परगट करूंक देवाचें उतर आनी बागेन पावलो खेरीत भाशेन तांकां चिटी बरयता आनी कशे भाशेन फुडारीपण घेवंक जाय तें आमकां हे चिटींतल्यान वाचूंक मेळटा. बागेन तिमोथी एफेसूस हांगा बेश्ट आसलो जाल्यार टायटस क्रेट हे वाठारांत बेश्ट आसलो आनी तांणी दोगांयनी पवित्र सभेच्या पयल्या शेंकड्यांनी उर्बेन वावर केलो जेजू खातीर. आज तशेंच आमी भारताच्या लोकराज्याचो दीस पाळटाव, रिपब्लीक डे ऑफ इंडिया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या भारत देशा पासत आमचो देश of the people, by the people, for the people हे धोरण घेवन चलता. हे धोरणान राजकारणी फुडाऱ्यांनी भारत देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक खेरीत भाशेन सगल्यांची निगा सगल्यांक आदार दिवंक वावरूंक हे मिसांत आमच्या देशा पासत मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. परसत बागेन सदांचाक वार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, सौर संवसाराच्या रुसणारा आणि दुनिया स्वतंत्राय जोडलेल्या आमच्या देशाक लोकराज स्थापन करून हे देववर्त्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिली. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सगल्या आदीं हांव मागता तें हें, मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोदी आनी दिदवासने स्तुती भोव करून राजां आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचें पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्थायेन जिवोवचें पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानता तसलें सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच देवा आनी मनशा मोदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समर्पिलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोन आयता आनी सोर पदवेदारांचे सावडेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किडो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवाडटलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेरूच विस्वास दवरता. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सांडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारच्या नाश कोत्तेल्या ओरिश्टाक तूं भियोचो नाय. जबाब. म्हज्या देवा तुजेरूच विस्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय तर तुज्या कसल्याच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरशें पिडा पावचीच ना. जबाब. म्हज्या देवा तुजेरूच विस्वास दवरता. उतराक आमी उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचें सारकें घेसोर सगल्या वाटांनी आमी वाडत वेतेल्या. सर्वेस्पराक सोय. Hallelujah, hallelujah.
पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजून आपणाचेर विश्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सत कळून येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हळें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातलेत अशें तूं कशें म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. हे पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमकां खरी सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. हांव रोडटा म्हज्या देशाक आनी देश रोडटा म्हजे बेसाक. भाव भयणीनो, अशी एक म्हणणी आसा. आज आमच्या भारतांत आनी आमचेर गोंयचेर नदर मारल्यार बाबा भयणीनो, खरेंच देश रोडटा आमच्या प्रत्येकाच्या बेसाक. अशें दिसाची पेपरां तुमी एनसांनी वाचीत जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा आमचें गोंय धाकटुलें माणकुलें गोंय. ते गोंयांत जोर आयला सगल्यांक. कोविडाचोच न्हय, थंडयेचोच न्हय, एलिसांवाचो जोर लागला. तुका एका पक्षान जागो ना दुसऱ्या पक्षांत वच, दुसऱ्या पक्षान जागो ना तिसऱ्या पक्षांत वच, तिसऱ्या पक्षान जागो ना चवथ्या पार्टीन भितर सर. चवथी पार्टी तुका घेना, तुजे सपोर्टर जातले म्हणटले अपक्ष राव, इंडिपेंडंट राव, इंडिपेंडंट उमेदवार राव. कोंतान एलिसांवांत तूं झगड झूज, एलिसांवांच्या आंगणांत वच. ही आमची भारतांतली आनी आमची गोंयची परिस्थिती बाबा भयणी. कित्याक गाय इतलो लोक एलिसांवाक झुजूंक वावरता? कित्याक हे जोरान फडफडटा? देशा खातीर, पोरजे खातीर, गोंयच्या बरेपणा खातीर? हो विचार आमी सगल्यांनी करूंक जाय. जेन्ना आज आमी हो तिरंगी बावटो उबारतले, हांव ताका सॅल्यूट करतले, हांव आनी जायतीं उलोवपां आयकतले. कोणाक पद्मभूषण दिल्लो खंय ताणें रिजेक्ट केलो, नाका म्हणलें. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगॉल, नाका म्हणलो खंय इनाम. भाव भयणीनो, हांव रोडटा म्हज्या देशाक आनी देश रोडटा म्हज्या बेसाक. परिस्थिती भारताची खूब गंभीर. कितलो लोक भारतांत आमच्या दुर्बळकायेन जियेता. युनिसेफ म्हूण एक एड येता हेंच्यांनी, 800 रुपया तरी भुरग्याक तुमी तो दिलो जाल्यार तें भुरगें भारतांतलें साल्वार जातलें. भुकेक सांपडलेलें, पिडेक सांपडलेलें, तुमचें दान दियात असो एड येता. आनी तुवें नंबर दिल्लो आसा, हे नंबराचेर संपर्क सादात. हो आमचो भारत देश. आज रिपब्लीक डे, त्या काळाच्या आमच्या फुडाऱ्यांनी चिंतलें
ब्रिटिशर्स गेले, आमचे राज चलयताले, तेणी आमकां मेकळेपण दिलें. पूण आमी आमचेरूच राज चलोवया, आमीच विचून काडुया आमच्या फुडाऱ्यांक, तांकां आमचें राज चलोवन दी. आनी सवकास सवकास बाबा मुडीनो आमचे राज चलयतले सगळे आपलेपणानूच उरले. देसाक विसरले, पोरजेक विसरले, सेवेंत स्वतान प्रमाणीकपणान जिवंक पाठ केली. देखून देश रडटा आयज आमच्या फुडाऱ्यांच्या बेसाक, आनी देश रडटा आमकां जाणी आमी फुडारी निवडून काडले. आयज आमी घरा वयता आसतना विचारुया, आमचो भारत देश स्वतंत्र जाल्यार, भारत देशाचो लोकराज्य दीस जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं? आर वी रियली फ्री? आज आमी मेकळेपणान जियेता गाय. कसलें आमचें काम करतलें जाल्यार आमी भारताचे नागरीक, आमी आमकांच लुट्टा. तुजें काम जायना पयशे दिले बगर, तुजो वावर फुडें वचना, तुवें सरकारी मनीस तुजे लागीं लोन्स घेतले बगर, कित्याक ती सर्वीस मेळूंक ताणें लोन्स दिल्या. हालीं जॉब्स आहले अवेलेबल. म्हजेशी दोग जाण तर येयले, फादर 15 लाख मागतात, खंयचे हाडूं 20 लाख मागतात एक सर्विसेक. देश रडटा म्हज्या बेसाक. हो बेस भारत देशाचो. आयचें उतर देवाचें बाबुणी आमकां सांगता, जेजू म्हणटा हांव तुमकां स्वतंत्र करतलो, नाजाल्यार तुमी आब्रामाची सोसोत जावं, कोणाचीय सोसोत जावं, तुमी गुलाब, यू आर स्लेव्स, till the Son of Man frees you from the slavery of sin, of selfishness. आस्त पोदवेची, आस्त तुडवांची. हांव तुमकां मेकळो करिसोर तुमी स्वतंत्र जावचे ना. आनी स्वतंत्राय मेळूंक जेजू आमचे पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जालो. पूत तुमकां स्वतंत्र करीत तुमकां खरी स्वतंत्राय मेळटली. आनी तो जेजू बांबळीनो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. सेवा केली, आपल्या आपोस्लांचे पांय धुले. तो सदांच सांगतालो आपल्या शिजांक, तांकां घोडी समजून हाडलें. पूण त्या निमाणे ब्रेस्ताराक देंवलो तेन्ना, आपलें आवरण काडलें तेन्ना, आपल्या पेंटाक रुमाल बांदलो तेन्ना, आनी तोस्तांत उदक घालून पांय धुवंक लागलो तेन्ना बाबा मडिनो कळ्ळें, पेद्रूकूच न्हय सगल्यांक कळ्ळें जेजू कितें सांगतालो. तूं म्हजो गुरू, तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजे पांय धुताय. बांबडीनो हे आमच्या फुडाऱ्या मदें दिश्टी पडूंक जाय आसलें. जे आमच्या देशाचे फुडारी लोकांचे सेवेक लोकप्रिय म्हूण विचून काडलेले, तांणी तांबडे दियाची मोटरां घेवन भोंवपाचें न्हू. म्हाका जाल्यार ती 2 पुलिशेची मोटरां मोदी आनी कोणाची मंत्र्याचे मोटर फाटल्यान आनीक एक पुलिशेची मोटर येता, म्हाका झींट मारता. खरेंच म्हाका झींट मारता. आमी खरेंच पांय धुवपी वो दुसऱ्यांनी आमचे पांय धुलेले आमकां जाय. हो विचार बाबा मडिनो जेजू आमकां स्वतंत्र करता. आज हे मिसांत वांटो घेत आसतना आमचे देशा पासत आनी आमचे माणकुले गोंय पासत मागुया. आतां लागीं पावल्यांत आमची इलेक्शन्स.
पेपराचेर व्हडले एडवर्टिजमेंट येतात. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमकां सांगता हे भाशेन वोट करूंक जाय. मेकळेपणान भियेनासतना सगळें कितें बरयतात ते पेपराचेरूच उत्ता. आमच्या देशा पासत आमी मागुया. हांव रोडटा म्हज्या देशाक, देशाची परिस्थिती पळोवन, पूण तोच देश रोडटा म्हज्या बेसाक. बेटोनीच्या वेळार गायोन गावया आसा जेजू C4 पेज 29. C4 पेज 29. भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सोर पदवीदार बाप्पा, आमी तुजी भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र पोरसां. आमचे उपकारी मोन दाखोवंक हीं दानां आमी आयज तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. आनी आमच्या देशाचेर आनी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद घाल. सेवे चाकरेचेर मनीस तांकां कोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ, तो आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. आपल्या आवयक आंकवार पातका विळे निवारून मोन्नाच्या घासांती ताणें सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रायेची खुणा आनी भरवंसो तिका केली. देखून आतां संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बराबर स्वर्गीच्या सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी सांगाती उसारता. पवित्र 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 दोलवरांचो Organic संसार भरला सुशा वैभवान. O सर्गीं तुका सविसय सर्वेस्पराचे नांवीचे तातकासय. O सर्गीं तुका सविसय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सत्संगीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दीन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस कियात आनी इतलें पियात म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut purgutia, Gesù bello. बापाजी तुझ्या मननाचो आनी पुनर्जीवन पुरांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा. आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. सर्वेश्वरा तुजी चाकूर युसेफाची काकूत कर तिका संवसारांत ती तुवें आपूण वेली बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मिली तशेंच बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवन सदरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजें पोर जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी बोंटणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती बाग्यून जुजे बाग्यून दोनमत बाग्यून तिमत आनी टायटस आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक भाव भयणीनो आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी आमकां खरी पातकां मेकळी स्वतंत्र हाडूंक देवान आपल्या पुताक जेजू धाडलो. जेजू हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आनी समेस्ता बसत म्हजो जीव दिवंक आयला. ही जेजूची उतरां आमकांय खरें मेकळेपणान जिवंक जेजू आमकां आज शिकयता. ताची देख घेवन सगळीं आमी आमच्या देशा खातीर वावरूंक आनी देशाची खरी स्वतंत्र अनुभवूंक पावूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझे रायजन क्रयो तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो शानोत्र एकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सुराखंदांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दवरमृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांतीची खुणान दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
आमकां खरी स्वतंत्राय दिवचे खातीर, आमकां बापाची भुरगीं करचे खातीर जेजू आमचे खातीर मरून जिवन जालो. आपल्या जेवणान तो आमकां पोसता. ताच्या जेवणाचे बोडायन स्वतंत्रायेन जियेतले आमी सुभागी. Sumie, Tien może wytoliucie maka pawana, utuczego cytran maka, wolajki miotili. कुमन्याच्या वेळार गायन गावया जेजू मोजा देवा. D17 पेज 56. D17 पेज 56. प्रार्थूया. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी सारकें कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. पूण हांवें तुमच्या गुरून आनी स्वाम्यान तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय.
सर्वेश्वरा, तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कोडे आमचो एकूट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ले सेवे चाकरीची देख घेवन सोमेस्त आमचे भारतीय भाव भयणांचे बरेपणा खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां आनी आमच्या फुडाऱ्यांक बळ दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पर्जा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत तूं आमकां एकठांय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगल्यांक तुमकां आयज देशाच्या लोकराज्याच्या दिसाची पोरबीं दिता. किरीत भाशेन आमच्या देशा खातीर आनी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागुया. सगळे संवसाराक आनी भोव करून आमच्या भारतांत शांती आसूं आनी भोव करून हे पिळेंतली आमकां सगल्यांक देवान राखूं. आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी मरणां वाडत आसात कोविड-19 लागून. मागुया देवान आमकां सगल्यांक सांबाळूं. आज 2:45 वरांचेर इंतेर आसा आमाराल वाड्यांतलो आमचो भाव जुझे मारियो वाज उंतरला. ताचे पासत मागुया आनी ताच्या कुटुंबाक आमची बुजवण. 4:30 वाजता क्रिस्म घेवंक सोदतल्या भुरग्यांक कुमसारां आसात. इंग्लीश जोमो आसा तांकां तशेंच तांच्या आवय बापायक कुमसारां 4:30 4-5 पाद्री आसतले. आनी त्या उपरांत 5:45 तावन आमच्या भुरग्यांक पयलो कुमन्यांव घेतले भुरग्यांक दोतोन पयलो कुमन्यांव कोंकणी जोमो 30 तारखेर 10 वरांचेर मीस आनी मिसार कुमन्यांव. आनीक 6 तारखेर इंग्लीश जोमो आसा त्या जोम्यांतल्या भुरग्यांक पयलो कुमन्यांव आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सेवे चाकरीची मनशां जावं जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. Perpetuo